कलंगूट दर्यावेळेर मंगळारा फांतोडेर सुमार 2:45 2 शेकांक उजो लागून सगळो गोबर जालो. लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जालें. कलंगुटीत पर्यटन वाठार जावन मुळाव्यो सुविधा ना म्हणून थळावे कागाळ करतात. सीझन आतांच सुरू जाल्लो आनी ही घडणूक घडली. अशा वेळार सगळ्यांनी ह्या शेकवाल्याक हातभार लावचो. आपुणूय जाता ते परीन हातभार लायतलो म्हूण आमदार मायकल लोबो उलयला. अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. एक्सिडेंट्स खूप आधी जाल्ले आहा, लास्ट इयरूय जाल्लो आहा, म्हाका उगड आसा. आनी प्रपोजल आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक दिल्लो तेन्ना की क्विक रिस्पॉन्स टीम ऑफ फायर फोर्स बिचार आसची म्हणून. कलंगूट कांदोलीम बागा म्हणून एक कडेन 4x4 व्हेकल कॅरिंग फोम्स एंड स्मॉल युनिट ऑफ वॉटर हो तेंचे कडेन जो लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी अराउंड 75-80 लॅक्स और नियरली अराउंड 80-85-90 लॅक्स जाता तेचे हो इमिडिएटली ह्या बिचार एक घालचो. अशेंच दुसरेय कडेन गोंयांतले बिचीन जे फामाद बिचीज आहात थिंगा खुबेच शॅक्स आहा, रेस्टॉरंट्स आहा, थिंगा येवपाक जाय. कित्याक एनीथींग कॅन हॅपन एनी टायम. लायक थिंगा वॉटर स्पोर्ट्स बोट आसता तेका कडेन केन्नाय व्हडले बोटीक उजो लागूंक शकता. ओ रेस्टॉरंट आहा, ट्युरिजम शॅक्स आहा, वो आनी कितें आहा म्हणजे एक क्विक रिस्पॉन्स टीम ऑफ फायर फोर्स. आय वील रायट टुडे बॅक अगेन टू द गव्हर्मेंट, इवन टू फायर फोर्स डायरेक्टर फायर सर्विसीस अँड चीफ मिनिस्टर दॅट इमिडिएटली सँक्शन करून ह्या कलंगूट टू बागा दीस बागा टू शिंकेरी, कलंगूट कांदोलीम शिंकेरी ह्या बेल्टाक एक तरी पयली आमकां तांकां कितें हेल्प जावंक शकता अशी कितें? सी वी आर व्हेरी सॅड टुडे दॅट द सीझन हॅज स्टार्टेड. सीझन निकतो सुरवात जाला आनी हे फायर जो लागलो एक शेकाक शॉर्ट सर्कीट जावन तो दुसऱ्या शेकाक गेलो. थर्ड शेक वाचलेले पण लॉस म्हणटा पळय ते म्हणून 100% एक इंच बसून तेंचो एक कोदेल और एक मॅच बसून साल्वार करून जावंक ना ते दोगूय शेकाक. इट इज व्हेरी सॅड टू सी दॅट आवर गोवन्स हॅव सफर्ड अ 100% लॉस. whatever help we can give, I will go today only and see what help government can give, and maximum check I will bring and give both the parties. तांकां अशें कॅलॅमिटी जेन्ना आदी जाल्ले आहा, फायर इवन when a tree falls down, पंचायत also gives them. So I am requesting पंचायत तेणी तांकां आदार करचो. आमच्या वाटेन कितें आहा तितले आमी हेल्प करतले. आयज तुमी पळयता की आमच्या कलंगुटान ह्या उमटावाड्यान 2 शेकां रातच्या 3 उलपलेली आहा आनी हाचें कारण म्हटल्यार शॉर्ट सर्कीट म्हणून शेकवाले सांगता. पूण आमी इतली वर्सां जाली पळयता, फाटल्या 5 वर्सांक जाली पळयता, आमी गव्हर्मेंटाक सांगतोच आहा की ह्या शेकांचे जे आसा ते मातशी कितें तरी एक सेफ्टी दवरची म्हणून. आमी गव्हर्मेंटाक सांगलेलें की जी शेकांची हें कोत्ता डिमार्केट कोत्ता तांकां एक 10 मीटर तरी एक गॅप आसपाक जाय. 4 मीटर आनी गॅप आसपाक जायना. एका शेकाक तर उजो लागलो, जितली लायनीन शेकां आहा तितली सगळीं उलपता. आतां खरें म्हटल्यार हांगासर एक दुसरें जे शेक आसलेलें ते मातशें वाचले कित्याक ताका मातसो गॅप आसलेलो. आनी एक आमची विनंती आहा सरकारा कडेन की ही जी आमी शेकांक जी आमी जी चुडटां जी घालता ती मातशी बंद करपाक जाय. आतां कितें तरी नवें करपाक जाय. आमी सांगतोच आहा पूण गव्हर्मेंट ते मानून घेवपाक मागना की म्हणटा की ते टेम्पररी स्ट्रक्चर ताका चुडटां घालपाकूच जाय. दुसरें आनी कित्याक तरी येवपाक जाय. कित्याक एक सेकंड त्या चुडटांक उजो दवरलो जाल्यार ते आनी चुडटांचो आनी तुज्यान उजो पालोवपाक जायना. जरी तर आमकां तो सरकार तो पोत्री घालपाक तो दिता वयल्यान देन इट्स वेल एंड गूड. तितून तरी आमची थोडी सेफ्टी उरतली. पूण ह्या चुडटांनी आमची कांयच सेफ्टी उरपाची ना. देव बरें. दुसरें तुमकां आतां शेकवाले खूब जाण हें करता की सरकारान जी टॅक्स वाडयला आनी कसले कसले हे भरपूर हें वाडयलें आनी हेका लागून कितें केल्लें आसा? पळय सरकारान आजून पासून तर कांयच करूंक ना. सरकारान फक्त हें केलां की 2 लॉलिपॉपां दिले आनी 1 लॉलिपॉप 2 लॉलिपॉपां दिवन आमकां 1 लॉलिपॉप परतून काडून दिला. जे 85,000 जे आसलेले गेल्या वर्सा
ते डायरेक्टली आतां 2,37,000 जाल्ले आसा. म्हणजे खंय आमकां सूट दिल्या. गव्हर्मेंट म्हणटा की तुमकां आमी एक्सटेन्शन दिलां. आमी शेकवाल्यांनी एक्सटेन्शन मागलेलें की आमकां ही 3 वर्सां आमकां बिझनेस जावंक ना. हाका लागून आमी एक्सटेन्शन मागलेलें. पूण हे सरकारान परतेच जे 3 वर्सांचो जो पयसो काडूंक जावो तो एकाच वर्सान आमचो भरून परते सरकारान आमकां थिंगासरूच त्रासान दवरले. ब्रिगेड येता म्हणसर उजो पावलोन कोबात जालो. वॉट इज द यूज? कालांगुटान आमकां फायर ब्रिगेड ना, आमकां ना म्हणून एम्ब्युलन्स ना, आमकां पीएन ना, आल्दो ना, खोर्जुया थिंगासून आमकां एम्ब्युलन्स येता आनी फायर ब्रिगेड येता. सो कालांगूट बीइंग द मेन डेस्टिनेशन, मेन हब ऑफ द ट्युरिस्ट, वी डोंट हॅव ऑल दीस फॅसिलिटीज. सो गव्हर्मेंट इज लॅकिंग इन एव्हरी फॅसिलिटीज. फक्त ते पयशेच वाडोवपाचे हितून आहा. बाकी तो कसो कोस्ट करता, तो कसो जियेता, तो कसो आपले लायव्हलीहूड जियेता हे तांकां बारीक बारीक शेकवाल्यांचे तांकां पडलेले ना.